गोंयचे रस्ते गोंयच्या बस स्टँडाची अवतिकाय पळोवपाक मेळटा. मागीर आसूं तो फोंडेचो बस स्टँड वा राजधानी शारांतलो. गोवा 365 सेगीतपणान ही अवतिकाय दाखयत येयला. अजुनूय परिस्थिती जैसे थे. हे विशीं प्रश्न केल्या उपरांत गोंयचे सगळे 16 KTC बस स्टँड केंद्रीय फंडांतल्यान दुरुस्त करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आतां ते प्रत्यक्षांत येवपाक कितलीं वर्सां वयतलीं तें पळोवपाचें. बस स्टँड्स वर्ल्ड क्लास स्टँडर्डचे जातले म्हणून आमी फाटलीं जायतीं वर्सां आयकतात. पूण सत्य परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार जे बस स्टँड्स आहात आनी आमी आयज आहा ते वास्कोचे कदंब बस स्टँड एकदम वायट परिस्थितीन आहात. हांगा फॅन ना, टॉयलेट ना, जावं हांगा जे रस्ते आहात कदंब बस स्टँडांतले एकदम वणके पडलेले आसा आनी ताका जी हांगा धुल्लो जाता अशें दिसता की हांगा खंय तरी मायनींग प्लेसीस. आनी तुमी पळोवंक शकता की म्हाज्या फाटल्यान जर आमी पळयत जाल्यार हे आहा एक रेस्टिंग रूम ज्या जाग्यार रेस्ट करता. तुम्ही पळोवंक शकता 4-5 जाण हांगा न्हिदलेले आहा. हे बस स्टँडार अक्षरशः न्हिदलेले आसा आनी हांगा हांकां रेस्टिंग रूम ना. जे अदर स्टेट्साचे बसीचे कंडक्टर ड्रायव्हर जे येतात तांकां रेस्टिंग रूम नसल्या कारणान ते बस स्टँडाचेर अशा तरेन न्हिदतात. तांकां टॉयलेट ना, चेंजींग रूम ना, तशेंच न्हातले बातींग ते ना. सो ही जी फॅसिलिटी आहा ही कदंब बस स्टँड आसा. आमी आयकतात की वर्ल्ड क्लास स्टँडर्डचे बस स्टँड्स हांगा बांदतले आनी जी सुविधा जी लोकांक मेळपाक जाय टॉयलेट जावं हांगा रेस्टिंग जावं बसपाक जाय ते ना. हांगा बेंचीस ना. बेंचीसची एकदम वायट परिस्थिती आहा. तशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात की हे जे आहात ही जी स्टॉलां आहात ती कितलीं वर्सांसून बंद आहात. रिनोवेशनाच्या नांवाचेर हांगा पायलिंग वर्क काम चालू केलें. आफ्टर दॅट ते पायलिंग वर्क 50% जाल्या उपरांत बंद पडलें. कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचें काम सोडून गेलो आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की ते एक जंगल जाल्लें आसा. हेच खातीर हे वास्कोच्या बस स्टँडाची एक ती अवतिकाय जाल्ली आसा आनी हांगा जे लोक येतात तांकां सफर जावचें पडटा. म्हाज्या वयर जे हांगा सिलींग फॅन आसपाक जाय ते सिलींग फॅन ना. हांगा रुफिंगसून उदीक पडटा. तशेंच हांगा ज्यो लायटी आहात त्यो रातच्यो पेटनात आनी हेचोच जो सगळो जो प्रॉब्लम आहा ते हांगा जे बस स्टँडार येवपी लोक तांकां फेस करचो पडटा. आनी हेचीच जाप आमी विचारपाक हांगाचे लोकल MLA तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे हे बस स्टँड सगळे तेंच्या अंडर येतात तेंच्या कडसून जाणून घेतले. पळयात ते कितें सांगतात ते. सोबीत गोंय सुंदर गोंय मुक्ती वर्सा निमतान 60वी मनयतात ते लखलखीत वर्स. बस स्टँड म्हटल्यार त्या तालुक्यांतल्या काळजांत व्हरपी केंद्रस्थान. गोंयभरच्या बस स्टँडाची स्थिती सुण्यांक बसपाची लायकीची ना. वास्कोचो तेतूंतलो एक. पळयत वास्कोच्या रेस्टिंग रूमांत बसून एका कंडक्टरान दिल्ली ल्हानशी प्रतिक्रिया. इधर से सोता है नहीं तो बस में सोए ना ये है ना. सोने की जगह सोने की नहीं साहब. अब बस स्टैंड में बस स्टैंड में रहता है. बाकी का बस स्टैंड पे कैसा है? कोई भी नहीं इधर से सोते है. हमारी गाड़ी रात को जाता है गाड़ी. सुबह आए तो सोने के लिए जगह नहीं. कोई भी देखो जो कंडक्टर से बात करता हूँ. गोंयचो येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता, आमचे कडेन म्हटल्यार गोंय सरकारा कडेन पयशे ना खंय. देखून आपणे केंद्रीय फंडांतल्यान दुडू दिवचे अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी गाराणे घातल्या. तो रोखडोच प्रसन्न जालो आनी ताणें सगळेच बस स्टँड जाग्यार घालता अशें खंय उतर दिलें. आयकात माविनाक. तसले कंडिशन आहा फक्त वास्कोच न्हू पणजे सुद्दां आनी बाकीचे तुवें पयलें आसतलें. म्हाजी प्रयत्न आसली की सगळे इम्प्रूव करपाक. हाल्ली आमचे मान्य नितीन गडकरी जी येयले तेन्ना हांवें ताका सांगलें आमी एक ट्युरिजम स्टेट फंड्स तुमी तरी दिवपाक मेळना जाल्यार सुद्दां कितें तरी स्कीम काड आनी आमकां थिंगा बसय आनी आमकां पयशे जाय. आनी अजापाची वस्त हांव समजता की तो एग्री जावन 16 तुजे बस स्टँड आपण डेव्हलप करून दिता म्हणपा लागलो. आनी मेन बस स्टँड आहा ते इट वील बी लायक एअरपोर्ट लॉन्जीस इतले बरी स्थिती आपण हाडून दिता. पीपल वील फील लायक गोईंग दे. सरकारी काम वर्सभर थांब अशी लोकांनीच उपमा दिल्या. गोंयांत त्याचो अणभव येताच. भोवतेक कामां कांसवाचे गतीन चलतात. पूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराचें म्हणणें वेगळें. तो म्हणटा हें फास्ट वर्किंग गव्हर्मेंट खंय आनी वास्कोचो बस स्टँड आंतरराष्ट्रीय स्तराचो जाता जाल्यार आनी कितें पळोवपाक जाय. आमी तयार आसात. आयकात दाजीक. म्हणजे आम्ही पळयतात की भायर बस स्टँड नाजाल्यार रेल्वे स्टेशनाचो इट हॅज गॉन टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स. सो आमी गोवा गव्हर्मेंटान करचे परस
थोडे पयशे घालून सपोज दे आर गिविंग अस इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बस स्टँड सो आय थिंक सो दीस इज गूड न्यूज फॉर वास्कोकार आनी थोडो टायम इतले 5 years घालला आमी रस्तो करया थंय फॅन घालपा जाय कितें बाकीच्यो साधन सुविधा ज्यो टेम्पररी जाय त्यो आमी सगळ्यो करया आनी थोड्या काळान जेन्ना आनी आमच्या सरकाराचें वर्किंग स्लो नासता तुमकां खबर आसा ह्या 4-5 म्हयन्या भितर सगळें ताजें वर्किंग जावन एस्टिमेट जावन टेंडर जावन दीस इज अ व्हेरी फास्ट वर्किंग गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.